गरज आशिल्ली ती तांकां खेळपाक किंवा ज्येश्ठ नागरीक आसा तांकां फिरपाक एक जागो जाय ती त्यांनी पूर्ण केल्ली आसा. हांव तुमकां सगळ्यांक मागतां की तांकां मॉडर्न ताळयो मारून तेंचें स्वागत करचें, तांकां उमेद करची तुमची. तुम्ही करपाक जाय. तुमकां लोकांनी निवडून दिल्ले आसात, आपलो पाठिंबो तुमकां आसाच. त्याच बरोबर तुमी फुडाकार घेवपाक जाय. जे कितें तुमकां आर्थीक जाय नाल्यार तुमकां जर कितें गरजो लागतात त्यो आपूण तुमकां सपोर्ट करतलो. आनी मिनिस्टराचें एकूच उतर आमी सगळे पंचायती मनान धरलें आनी ठरयलें की आमची कोवळे पंचायतीन 9 वार्ड येतात आनी 9 वार्डाक स्वच्छता ही सेवा ह्या दृश्टिकोनांतल्यान कशें काम करचें आनी तें काम करून आमी मंत्र्याक कशें दाखोवचें हें ध्येय आमी 1 वर्स भितर तकलेन हाडलें आनी आमी ती सुरवात केली. आनी म्हाका अभिमानान सांगपाक की आमी 80% कोवळे पंचायत कचरा मुक्त जाल्ले आसा. हे संपूर्ण श्रेय माननीय PWD मिनिस्टर सुनील ढवळीकराक वता. तेंच्यांनी एक चॅलेंज दिलें आमकां की तुमी करून दाखयात. त्याच बरोबर माधवराव ढवळीकर ट्रस्टांतल्यान तेंच्यांनी आमकां व्हडली गाडी दिली 407. त्याच्या नंतर तेंच्यांनी योजना केली की आपूण प्रत्येक जी रिक्षा लागता ती रिक्षा दिवपाक तुमकां ट्रस्टांतल्यान प्रयत्न करतलो. तो प्लॅनिंग आसा. सद्याच्यो रिक्षा आमच्यो चलतात ह्यो आमच्यो सद्या आमी रेंटेड घेतलेल्यो आसा. सो माननीय मंत्र्यान तकलेन हाडला की आपूण ट्रस्टांतल्यान तुमकां मदत करपाक तयार आसा आनी त्योय रिक्षा तेंचे दिवपाचे तकलेन आसा. पूण हे सगळें करता आसतना तुमची सगळ्यांची जबाबदारी तितलीच जाता. सदांच जे 500 मनीस सुरवातीक म्हणजे जेन्ना 1999 हांगा परिस्थिती खूब जाणांनी पळोवना ते सांगतले देसाय आसा मदीं आमकां हें इनॉग्रेशन कित्याक करपाक मेळना की अकस्मात म्हाका मेजर ऑपरेशनाक फुडें वचचो पडलो आनी तें ऑपरेशन अशें आशिल्लें की 1 लाखांतल्यान 1. हांवें मुद्दाम कित्याक नोट करता म्हाका जाल्यार लिवर सिरोसीस हांव स्पश्ट सांगता लिपोवपाचो प्रश्न ना म्हणटो. आनी लिवर सिरोसीस कोणाक जाता जो मनीस पिता कामीण जाता नॉन वेज खाता सिगार पिता त्यानंतर तंबाखू खाता पान खाता चुनो खाता आनी हातूंतली एकूय गोश्ट हांव करना. पूण तरी तें जालें म्हाका दोतोरांनी सुद्दां सांगलें 1 लाखांत 1 मनशाक तें जाता. पूण दैव जें दिता तें घेवचें पडटा. त्या प्रमाणे हांव गेलो तुमच्या आशिर्वादान पूर्ण बरो जालो आनी तुमच्या मुखार आयलो. गेलो चॉकलेट जेन्ना थंयची बरी मनस्थिती सांगता मनशाची. इवन इंडियन मनीस थंय वता त्यांची मनस्थिती सांगता ती आमकां तयार करपाक जाय आनी इट इज पॉसिबल इन गोवा. थंय आमी जर गेले कोणी तुमी आमी पयलीं म्हणजे चॉकलेट खाल्लें तुमी खंयच उडोवपाचें ना बोल्सान जातलें. आनी ज्या कडेन डस्टबीन येता रेल्वे स्टेशनार आसूं किंवा बस स्टॉपार आसूं किंवा टॅक्सी स्टॉपार आसूं थंय तातूंत उडयतलें इतलें आपोआप जाता. हांव सुद्दां गेल्लो म्हजें सुद्दां हांव चॉकलेट खाली जाल्यार बोल्सां कागद जातलें आनी इतलें न्हय म्हज्या ल्हान भुरग्यांनीय तेंच केलें. म्हजो भाचो आशिल्लो नात भाचो ताणेंय तेंच केलें. म्हणजे आपोआप ती मन तयार जाता. तशें मन गोंयांत प्रत्येक जाण तयार करूंक शकता.